the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is my Lord. He has risen from the dead, and He is my Lord. Yes, my knee shall bow, and my tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord, and He is Lord. He has risen from the dead, and I confess that He is my Lord. The Lord who's conquered death, the Lord who has come at this moment to meet us. He is risen from the dead. Death has no control over Him, because He is the master of all life. He has risen from the dead. At this moment we are before Him, the master of all life, our master, the master of all the world. Let us bow our heads in humble adoration to the master of life, who is risen from the dead. Father, we adore You. Lay our lives before You. How we love You. Spirits, we adore You. Lay our lives before You. How we love You. Spirit, we adore You. Lay our lives before You. How we love You. जिविताच्या दोनयाक जीव दाताराक आमचे नमान करतना सगलो जीव ताचे तान येता. जिवीत दिनार संवसारांत जिवपाचे, संवसारांत आमी कार्य करपाचे, हे ताचे मोहिमे खातीर वावुरपाचे. तोच आमच्या जिविताचो धनी आमकां सगल्यो वस्तू दिता.
सुपून गेल्ल्या आमच्या पाप सेवा पाप्स फ्रांसिस्को आजच्या जिविता खातीर आमी ताका दुनिया तुका दिनवासता अखंड भावार्थी गरिबांचो देखणार खालतीकायेचो मनीस उक्तेपणी तोंडार उलोवपी सगळें आपले जिवीत मागण्यांत सरपी दुसऱ्यांक बरी देख दिवपी आपणाकूच क्रिस्ता खातीर खाली करपी असलो फुडारी तुवें आमकां फावो केलो ताच्या जिविता खातीर तुका बापा दिनवासता कित्याक विज्ञान आपल्या जिवितान करपाचें ताणें येवजिलें पूण तें सोडून दिलें निकी भाशेन तुज्या उल्याक ताणें जाप दिवन तुजो पाटलाव केलो जिवितांत जायत्यो आडकुडी ह्या आडकुड्यांक फुडो करून रोमांक येवन पवीस सभेचो वडील तो जालो व्हडपण कशें ताणें घेवंक ना आपणाकूच खाली करूंक तो दिसपोटी वावुरलो पालास व्हड व्हड सुविधा व्हड व्हड ताका वस्तू मेळटाल्यो त्यो सोडून सादें जिवीत जिवंक वावुरलो सादेपण आपणायलें समाजाचे देगेक आसलोल्यांक ताणें आपणायली समाजान भायर आयलोल्यांक तांचो ताडो तो जालो सृश्टी खातीर भोव करून पर्यावरणाचें निसणटण जाता हाचे खातीर तो उलयलो आपूण जाता थंय गेलो धर्मा मदें वेगळोचार आसात भेदभाव आसात जाती काती आसात ह्यो नपयत करूंक पोट तिडकेन वावुरलो आपल्या जिवितान असोगताय आपल्या जिवितान आपूण तितलो स्वास्थ नासतना सुद्धा ह्या फुडाऱ्याक तुवें आमकां दिलोय सोबे माजार आपूण पयलो पातकी म्हूण ओळखून ताणें घेतले कुमसार तो जालो दुसऱ्या पाद्रींक देख जालो आपल्या पाद्री भावांक दुसऱ्यांचे कशे तरेन खालतीकायेन सेवा करची व्हडपण घेवन रावचें न्हय चड लोकांक पयस दवरची न्हय आपणावची हें आपले देखींतल्यान ताणें आमकां दिलें तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता ती शिकोवण उतरांनी कोरण्यांनी आनी आपल्या चालींत दिसपोटी दाखोवंक तो वावुरलो ह्या तुज्या चाकराक सुम्या तुवें सर्गीचीं दारां उगडल्यांत म्हूण आमी जाणा आज पवित्र सभा किरीत भाशेन तुका दिनवासता बाबा आमकां तुवें असले नमुणे दिले आमच्या जिवितान आमचें सुदारप जावं आमच्या जिवितान खालतीकाय आपणाव आमच्या जिवितान आमी अदीक आनी अदीक ल्हान जावं गरीबसाण कितें तें पळोवंक आनी गरिबांचो मोग करूंक मायग्रंट्स तांचो आमी हुस्को धरूंक
ह्या आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यान आमकां शिकयली. उत्सवीक वरोस न्हय बेश्टेच एक गुणगोण जावं अर्ताबरीक जावं चीट ताणें बरयली. आमी सोगलीं यात्रेकारां म्हूण ताणें आमकां परतून उगडास केलो. बरवसो आमकां फटयला. ह्या माथाड्या खाल ताणें आमकां चीट बरयली. Amore Leticia, Amoris Leticia, देवाची काकलूत आमकां सगल्यांक फावो. आमी काकलूत तिवोवन चावची हें ताणें उगडास केलो. पातकांत जियेतल्यांक, चूक जावन पयस गेल्ल्यांक परतून वेंग मारूंक ह्या तुज्या सेवकान प्रयत्न केलो. ह्या ताच्या बऱ्या देण्या खातीर बापा तुका आमी दिनवासता. तुजो मोग सासनाक दोखपाचो सोर्वेस पोरा. तुज्या हाताची रोजनीक सांडू नाका. तुजो मोग सासनाक दोखपाचो सोर्वेस पोरा. तुज्या हाताची रोजनीक सांडू नाका. खोडपार आपली सोबा बांदल्या. तिका हाडूंक कोणूच शकना. आपल्या सोतान ती रांदोल्या. तिका कोचांक कोणाक तामना. तुजो मोग सासनाक दोखपाचो सोर्वेस पोरा. तुज्या हाताची रोजनीक सांडू नाका. तुजो मोग सासनाक दोखपाचो सोर्वेस पोरा. तुज्या हाताची रोजनीक सांडू नाका. कोणोक म्हणल्यार यावी व्हरतो. कोणोक जेजू पूत देवाचो. कोणोक पेद्रू गोवणी पयलो. कोणोक बागीवून बाप आमचो. तुजो मोग सासनाक दोखपाचो सोर्वेस पोरा. तुज्या हाताची रोजनीक सांडू नाका. तुजो मोग सासनाक दोखपाचो सोर्वेस पोरा. तुज्या हाताची रोजनीक सांडू नाका. कोडपाची कोण उबी रावता. सोदांक गादी मोडीर आसता. पावलूक पेद्रूक ती वेग मारता. जेजूक ह्या वेगचो पूत धांवता. तुजो मोग सासनाक दोखपाचो सोर्वेस पोरा. तुज्या हाताची रोजनीक सांडू नाका. तुजो मोग सासनाक दोखपाचो सोर्वेस पोरा. तुज्या हाताची रोजनीक सांडू नाका. तुजो मोग सासनाक दोखपाचो सोर्वेस पोरा. तुज्या हाताची रोजनीक सांडू नाका. ह्या वेळार आमचे मनांत असलेली भावना आमचे नियाळ सभी माझार आमी दवरुया.
सर्गींच्या मोगाल बापा तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता आयच्या दिसा खातीर हो दीस तुवें म्हाका फावो केलो देखून आनी सकाळीं उठून तुज्या पांयाशी येवंक तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता मोगळा जेजू तूं दिसान दीस आमकां तूं राखताय सांबाळटाय एकूच कृपा सदां कालो मागता मोगळा जेजू उठून तुज्या पांयाशी येवपाक हीच कृपा तूं म्हाका फावो करताय ताकाच लागून आर्गां दिता आनी दिनवासता मोगळा जेजू आतांच आमी आयकलां फादर पिटराच्या फादर पिकाडाचे कोणान ते फादर पोप फ्रांसिस्काचे भाशेन ताचें जिवीत आमी नियाळ्ळां ह्या नियाळाचेर आमी मागता मोगळा जेजू सदांच आमकां ल्हानविकायेन खालतीकायेन जिवंक कोणाचीच आमी किकूत करना जावंक ल्हानपणान आनी मोगान आमकां जिवंक आमकां जेजू तुजी कृपा आनी बोल दी म्हूण आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू तुजो मोग सासणांक तोकपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताची रुचणेक सांडू नाका Tuzo móg saznank tokpaco solvespora Tudzia haताची रुचणेक सांडू नाका किरीत भाशेन आमचे दिनवास आमी तुका दवरता सोम्या सगल्या पाद्री खातीर आमचो एक यादनीक भाव फादर बाल पिडेंत आसून क्लर्जी होमान आसलो किरीत भाशेन राती तो सोंपलो सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाबूय आनी हांव सोगताय आसले ताची तूं सायबा ताका बुगोस सर्गीचीं दारां ताका उगड आनी तुज्या मोहिमेंत ताका बसय म्हूण आमी मागता Tuzo móg saznank tokpaco solvespora Tudzia haताची रुचणेक सांडू नाका Laudato si, laudate Deum. ह्यो खेरीत दोन चिटी आमच्या पाप साहेबाच्यो आमी रचने सोवें आमी सृश्टी सोवें आमची खेरीत वागणूक देवाचे कुशे प्रमाणे सांबाळू ही सृश्टी आमचे सर्वीक घर सगळ्याचे सगळे रचनेचे पूण ते आमी पाड घातला आमी बेजबाबदार जाले आमी फकत फायदो काडला पूण आमकां जिवीत दितले सृश्टीचो आनी त्या सृश्टीच्या देण्याचो फावो तो सांबाळ करूंक ना देखून आयज आमचेर व्हडलो आकांत व्हडली क्रायसीस आयिल्ली आसा हें आख्ख्या संवसाराक मन ताणें उगडलें
Laudate Deum. Querido Bashin, हे सृष्टी पासत, हे रचने पासत, ह्या सृष्टीच्या देण्या पासत जे एक्शन घेवपाक जाय, जो वावर करपाक जाय, जो बदल हाडपाक जाय, ताचेर आनिकूय मन घातलें. आयज आमची पृथ्वी, आयज पृथ्वेची सगळी बरेपणां देवान आमकां दिल्यात ती देवाच्याच हातान आमी घालता. आनी ह्या आमच्या गवळी बापा, ह्या आमच्या भाग्योन बापान आमकां दाखयलेली वाट, ही बरवशाची वाट. मुखार आमी जाय तें सारकें आनी बरें करूंक जाता. जें आमी पाड घातलां तें आमच्यान नवसरूंक जाता. हाचो एक भरवसो हे आमचे यात्रेन आमकां फावो केला. आमी यात्रेकारां हे पृथ्वीर आमची वाट चलता. एकामेका बरोबर हाताक हात दिवन समाजाचे देगेक पडलेल्यांक वयर उबारून एकामेकाक समजून, एकामेका लागीं बोगसणे मागून, एकामेकाक बोगसून आमी आमची ही वाट बरे भाशेन चलूंक आमकां उलो मारून गेल्लो आमचो पाप साहेब. बापा, हें समर्पण मानून घे आनी ताची शिकवण, आमच्या सोपून गेल्ल्या पाप साहेबाची शिकवण आमी ह्या संवसारान जियेता आसतना वेव्हारान घालूंक आनी आमची वाट सारकी करूंक सगल्यांक कृपा दी. तुजो मोग सासनाक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हाताची रचनेक सांडू नाका. The Church under the leadership of Pope Francis. I thank you for the message of mercy, for the message of hope, for the whole church together. May I ask you for the grace to continue to be merciful people, merciful like you, our Father. Continue to journey together to include everybody, to love everybody. Help us to continue to be people of pilgrim church journey towards you. Tuzo mógł saznam tokpaco सर्वेस्परा, तुझ्या हाताची रचनेक सांडू नाका.
तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसरो जिणेक मोजे तुझे विणे ना शांती ना बोरवासो तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो तूच मोजो आसरो जिणेन मोजे तुझे विणे ना शांती ना बोरवासो जेजू तू मोग जीवो उमरू जिविताचो दारो तू आत्म्याचो कुवर सोडवणेचो जेजू तू मोग जीवो उमरू जिविताचो दारो तू आत्म्याचो कुवर सोडवणेचो Bapa Buddha Katmya Wondon Moy Masasna Bapa Buddha Katmya Wondon Moy Masasna सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी आयचे मिसाचे भेटेक तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता कपिल आनी एनलिया कार्वालो आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या क्लिफर्ड फेर्नांडीस दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या पाप साहेबा पासत आमी मागुया देवान ताका स्वर्गीच्या सुखान घेतला हाचो आमकां दुबावच ना, तरी पूण आमची सगळी असोगताय देवाच्या हातान घालून आमच्या पाप साहेबा पासत आनीक आख्खे पवित्र सभे पासत आमी मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी, सुनील इसरानी आनी फामील, बिहायंड NSD विक्टोरिया गोडाय आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळी आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या पासत बागेली सदांच वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुम्या काकूत को सुम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को सुम्या काकूत को सुम्या काकूत को महिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सर्वपदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुज्या दोरवे वापसत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सुर्गीच्या मोगाळ बापा हे पास्क परबेन आमचे ओस्कोतकायेक तुवें आमकां गोठायेचो वखद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटून तुजी कुशाल बरी स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सुर्गीच्या देण्यांनी उदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गा सुपुनायेन बगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणांच्या ससनाक. आमेन. दोमतताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदम सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सरशी ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात ते पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे गोठ जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सरशी बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडले ते विशीं ती अजापून तोटाकली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोषबरी जावं. पोतून म्हणुया, सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोषबरी जावं. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पर्जा मोदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोषबरी जावं. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोषबरी जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोषबरी जावं.
ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव, शेकांशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब: सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोषपरीत जावन. ओजार पिंकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिली, तीच ती. जबाब: सर्वेस्पराक सोदता ती काळजां संतोषपरीत जावन. उद्गार: सोय सर्वेस्पराक, सोय सोय सर्वेस्पराक, सोय 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 सर्वेस्पराक, सोय सोय सर्वेस्पराक, सोय सोय. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद बरी जावया. सोय सर्वेस्पराक, सोय सोय सर्वेस्पराक, सोय 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 सर्वेस्पराक, सोय सोय सर्वेस्पराक, सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसू, तुमचे सवय आसू. लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जे सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका ओळखूंक जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लोफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? तांणी म्हणलें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याजनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मोरनाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्यो. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज 3रो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या तळ्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाचे आदींच ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घडयेक आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोत मानूंक जड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोजेसान सगल्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागतात तितल्या शास्त्रांचो ओठ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवां लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी पोरातून म्हणलें, आमची शिराव. सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका देखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना
तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो ओड आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकवटलेलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं आनी तांकां सांगलें, सोमी खरेंच पुनर्जिवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे ताका ओळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शोहू पोर्तो माने मोगाळ बाबा भयण, आयचें पयलें वाचप पेद्रू किरीत भाशेन जेसून दिल्लो अधिकार वापुरता आनी किरीत भाशेन दुसऱ्यांक बरो करता. भोव करून जे कोण समाजान भायर आयलेले आसले तांकां आपणायता. हाचे शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. हे मावसाचे वाटेर दोग शीस जेजूचे किरीत भाशेन दुबाव तांच्या मनांत आसलो, भिरांतूय तांच्या मनांत आसली. कित्याक जेजू मेलो आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जातलो म्हूण ताणें भासायल्लें. हें सोत खरें जातलें वो जावचें ना हें तांचे मतीन आसलें. आनी ते आपलेच भितर भासाभास करता आसतना जेजू तांच्या सांगाताक चलोवंक लागलो. आनी भाव भयणो म्हणटात की जेजू पुनर्जिवन जातूच ताचें रुपूच बदललोलें, कित्याक तो मोहिमेंत आसलो आनी जायते फावटी ताचे शीस ताची बरोबरची ताका ओळखूंक विसरलीं. आमकां हे शुभ वर्तमानांत जायते कडेन मेवता. पुनर्जिवन जाल्लो वेगळेच तरेन लोकलोकीत तो आसलो. ताची महिमा बापाची महिमा जावन आसली. ताका लागून शिसूय जे एमावसाचे वाटेर आसले ते ताका ओळखूंक विसरले. आनी क्लियोफासान किरीत भाशेन कसली खबर उलयता काय म्हूण जेजून विचार केलो तेन्ना सगळें स्कुटावन ताका सांगलें जेरुसलेमांत कितें घडलें. कशे तरेन एका प्रवाद्याक जेजू म्हणटात ताका जिवेशी मारलो, ताका किरीत भाशेन खुर्सार मारलो आनी हो प्रवादी खरो आसलो. खरे भाशेन ताणें जायती बरी वस्तू केल्ली, बरी घोडिता ताणें पोरजेक दिली, बरें प्रवचन ताणें केल्लें. कोडकार, भायर आयलोल्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक, पांगड्यांक सगल्यांक बरें केलें. हाचो तो ताका किरीत भाशेन सगलो हिशोब दिता आसतना जेजून सगल्यो वस्तू ताका त्या वेळार आयकल्यो आनी कशे भाशेन शास्त्रांत बरोवन आसलें तें तांकां उगडास केलो. तिसऱ्या दिसा कशे परी देवाचो पूत जिवन जातलो आनी सगल्यांक उजवाडाचे भुरगीं करतलो हाचे विशीं तांकां शिकवण दिली. पूण ते ताका विचारूंक भियेले, सोमी गाय हो आमचोच राबोनी गाय हें विचारूंक तेचो. आनी तो तांचे बरोबरचो वेता आसतना दीस दारीर पडलो म्हूण रात जाली, आतां खंय वेता आमचे बरोबर राव अशें तांणी ताका तजवीज केली. तेन्ना किरीत भाशेन जेजू तांचे बरोबर रावलो आनी रात्र जेवण करता आसतना ताणें उंडो घेतलो आनी मोडलो. त्या वेळार तांणी सोमी म्हूण ताका वळखलो. आनी बाबा भयणीनो केदें व्हडलें भाग तांकां फावो जालें. पुनर्जिवन जाल्लो जेजू परतून एकदां आपले बरोबर बसलो, आपले बरोबर तेंच जेवण करतालो, आपले बरोबर उंडो मोडून दितालो. हें किरीत भाशेन तांकां एक व्हड भाग फावो जालें. जिवितान आमकां दर दिसाक पुनर्जिवन जाल्लो जेजू हे वेदीचेर येता. आमकां दर दिसाक आपल्या ह्या उंड्या आनी मासडे न्हय पूण उंड्या आनी सोऱ्या वरवीं आमचें पसंत तो करता. दर दिसाक जेजू आमचें सगलें कोश्ट त्रास, आमचें सूख, आमचें दूख आपूण घेता, बदलून आमकां आपली कूड तो दिता. दर दिसाक केदें व्हड आमी भागी बाबा भयणो, कित्याक आमकां हें भाग तोच जेजू आपल्या ह्या बरेपणान फावो करता. दर दिसाक आमच्या जिवितांत ताचें राज विस्तारूंक आमी प्रयत्न करूंक गरज. दर दिसाक आमचें जिवीत न्हवसरूंक गरज. दर दिसाक ताणें दिल्ली शिकवण दुसऱ्यांक आमी परगटूंक गरज. करता जाल्यार आमकां आज विचार करूया. एमावसाचे वाटेर आसलेले शीस घाबरले, आपल्याच त्या संवसारांत ते उरले, आपलेच भितर गुणगुणूंक लागले. पूण जेजू तांचे बरोबर आसलो.
जेजू सदांकाल तांचे बरोबर चलतालो हें ते विसरले. आमच्या जिवितान घडीक तो जेजू सोमी म्हणून आमचे बरोबर चलता. आमचो भाव कसो आमकां तेंको दिता. आमचेर खूश तो घेता तेन्ना आमचो बुजोंडा तो जाता. हे जेजू किरीत भाशेन आमच्या सांगाता व्हरून ताचें राज विस्तारूंक 2 दिसाक आमी प्रयत्न करूया. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29. C4. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजा तुका ओपूं देवानी मनशा मोदें संगात करून शांती करून देवानी मनशा संगात करून शांती करून आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवें दिलो भुरगो तुजो. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा मनशा कुडाचे चडवणेची बोली आमी तुका दिनवासी काळजान भेटयता. ती तूं दोयेन मानून घे आनी ओतम्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदां आमकां तुज्या मोगान कुशाल बरीत कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारिया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची कितें आनी वाखाणी व्हडत्या दबाशान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मोदनाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नामी येता ताका सोय. उंचोगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनावरवी तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सयतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फिलिप नेरी आनी सिमाव आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दमदता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक माफ तशें आमची पातकां नगोस आनी आमकां गाल्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांत ते आमकां निवाद दय करून जिवितांत सवस ते आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल जे खुशी परमे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवे. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D11 पेज नंबर 53. D11 आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Ore porvotarani Elias nobisarki Lamaro karunesti Koshikenna pautoli
वाचुऱ्यांचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाचुऱ्यांचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू 40 दिसांचो रोसो वयर दोंगरार पावपाक उरलो बुकेचो गेलो हुस्को वाटेर गिरासो पडलो वाचुऱ्यांचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाचुऱ्यांचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा प्राचीत काळान काळजाच्या अंतरेकांनी कोतकोतीत मागण्यांनी आनी कुडी आत्म्याचे दडवणीन आमच्या आदले पातकी चालींक आमी पाठ केल्या आनी आत्म्यान नितळ जावन पासकांची परब आमी समोरुमल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यान तांच्या बोडान नवी रचनेची म्हणजे तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे जिणे सांबाळी शिकोर हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आज किरीत भाशेन बाबा भयण सेंट पिटर्स वालीस सायड सेंट पॉल आंतरीक सायड सेंट जोझफ डोमिनोस सायड ह्या घरांनी बेसमेंट जातलो. सुत्राय जोची ज्या घरांनी बेसमेंट जावचो आसा तांणी मिसाक येवचें म्हूण आमी विनोती करता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. सासवो तत्राची माई पडे म्हाका तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एक माई सुचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी वरवश्या पातक्यांच्या. जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजी सासणाची चाकोर कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुटीन हो विस्वास तुजे ताईं खात्री सशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या सालसांची. कोटास जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजी मजतीन हांव सोय दवरतलों. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन
पूण मी येता पातकाचे ताळणी तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी हे वरवीं म्हूण म्हजो आत्मो ओतोर वर्तता उपकार सोमाता तुजे जाय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओली करून एमपणाच्या चौक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्विनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराची माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. सगळीं बरोबर नमान भुरगे कुपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या दाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायोती मरे देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमान भुरगे कुपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या दाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायोती मरे देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. नमान भुरगे कुपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझ्या दाय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायोती मरे देवाचे माये आमच्या पाप्यां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरे आदादी उदृश्टाक सांपडलेल्यान मजत कर ओस्को काळजाच्यान माग पोचे पासत जा शरातीन देवाच्या मुनियाची. विनोद कर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तऱ्या पासत. फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आश्रय सायबिणी आदार दिनार गरजा आनी दुखी कोटिनी. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावो सदां काळ फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनां. थोडो वेळ उगी रावन पिडेवंता खातीर मागुया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार सोम्या म्हजे मागणे आयक. सोमी आसूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरेची ती निवारूंक नेकाड्याचे कोतींतली आनी भोगूंक पावो सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासूं चलयता सासणाच्या सासनांक. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सुर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगूं. गायन करुया की 10 F10 पेज नंबर 90. तुजो मोग सासनांक तोकपाचो तुज्या ताचेर रोचणे चालू नाका. तुजो मोग सासनांक तोकपाचो सर्वेस्वरा. तुज्या ताचेर रोचणे चालू नाका. कोडपार आपली सोबा बांदल्या तिका आलोवंक कोणू शकना. आपल्या सोदान ती रांदल्या तिका कसलो कोणाक ताकना. तुजो मोग सासनांक तोकपाचो सर्वेस्वरा. तुज्या ताचेर रोचणेक सांडू नाका. तुजो मोग सासनांक तोकपाचो सर्वेस्वरा. तुज्या ताचेर
पोतनेक सांडू नाका